आयतारा सरकार तुमच्या दारी कार्यावळ कुंकळे गावांत जाली। 1 नोव्हेंबर मेरेन राज्या रस्त्यार एकूय खड्डो उरचो ना म्हण मुखेलमंत्र्यान उतर दिला, ना तर PWDच्या अभियंत्याचेर कारवाय जातली म्हण सांगला। साश्टी खंयच फाटी उरची ना, गतीन कामां जातली म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। भिवपाची गरज ना, सरकार तुमच्या दारी। या फ्रीडम फायटर्सच्या भूमीत कुंकळे गावात सगळ्यात पहिली देव फातर्फेकरांनी आणि कुंकळकरांनी नमन करून हांव सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाक म्हाका बरेच जाण विचारता सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आताच कित्याक काय म्हणून। फिलिप नेरीन रायटली सांगलें, हांवें ताका सांगलें की हो कार्यक्रम 2014 माझ्या मतदारसंघात हांव आमदार असताना हरवळ्या या ग्रामपंचायतीत हांवें घेतलो। तेन्ना म्हाका खबर आसा लोकांचे प्रश्न कशा पद्धतीत सुटपाक शकता। सामान्यांतल्या सामान्य जनतेचे प्रश्न, जावं तो अपंग भाव, जावं ती आमची जाणटेली आवय, जावं एखाद्या आमच्या गावात असलेली विधवा बहीण, या लोकांचे प्रश्न कशा पद्धतीत सुटपाक शकता हांवें लागच्यान पळयल्या। आनी ताकाच लागून 19 मार्च 2019 ह्या दिसा हांवें मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। आनी खरें म्हणल्यार तेन्नाच ठरयल्लें की जाता तितके बेगीन आमी प्रशासन घेवन लोकांच्या दारान वचपाक जाय। हय, म्हाका खबर आसा लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता, हांव ना म्हणना। हेवी रेनफॉला खातीर खड्डेच मोठ्या प्रमाणात जाल्या। दिगंबराच्या काळात दिगंबरा सेल्फी काडटाना फोटो आयला। विचारात दिगंबराच्या सरकारात म्हणजे जेन्ना तिजोरी भरून वताली, हांव आयज मुद्दामून सांगता, खरें म्हणजे उलोवचो नाशिल्लो। कांयच पळय जाल्यार सकाळ म्हाका येता आसतना दिगंबर असो आडवो तिडवो जाला आनी फोटो मारता। अरे, ज्या पक्षा कडेन नेतृत्व ना, केंद्रातूय नेतृत्व ना आणि राज्यातूय नेतृत्व ना, ज्या पक्षात जेंकां येदे व्हडले केले तोच जर पक्ष सोडून वयता, म्हणजे लुईजीन फेलोराक हाडल्यार सोडून थंय वचून कोणाक तरी जॉईन जाला, दुसरोय वचपाच्या वाटेर आसा, तिसरो आनी कितें तरी आसा थंयसर। हेणे आमकां सांगपाची गरज ना बाब दिगंबर कामतीक विकास कितें आनी डेव्हलपमेंट कितें हेणी म्हाका सांगपाची गरज ना। 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें। हांव सांगता PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगला 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना, आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां। राज्यात राजकारणाचें वारें व्हांवंक लागलां। इलेक्शनाक अजूनय दीस आसा। इलेक्शन केन्ना तरी फेब्रुवारीत जातलें। इक्यांदा उरलेले 3 म्हयने आमकां विविध राज्यात वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां करपाची आसा। आनी ती डेव्हलपमेंटाची कामां करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे दुजाभाव करचो ना। हांवें मुद्दामून म्हटलां, बऱ्याच जाणांक दिसता सालसेत खंय तरी फाटी उरतली काय म्हणून। ना, सालसेतीतूय बी वेगवेगळी कामां जी आसा विकासाची ही त्याच गतीचेर फुडें वयतली, कारण आमचें सरकार हे सर्वांगीण विकास करपा खातीर, पूर्ण राज्याची डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळी कामां घेवन फुडें वयता।